विजय घाट ट्रॉफी आंतर मिडिया क्रिकेट सर्त सोमारा कांपालार सुरू जाली। पयल्या मॅचीत गोवा दूतान प्रुडंट मिडियाक 4 रनांनी मारले। टाइम्स ऑफ इंडिया आणि नवीन पब्लिकेशनाक वॉकओव्हर मेळ्ळो। गोवा दूतान टॉस जिखून पहिली बॅटिंग घेतली। मॅन ऑफ द मॅच विपुल पवाराच्या हाफ सेंचुरीच्या नेटार ताणी 10 ओव्हरीत 5 विकेटींच्या बदला 113 रन्स काढले। प्रुडंटाच्या हनुमान भोसलेन 3 विकेटी घेतल्यो। 114चे टार्गेट घेऊन ग्राउंडार देविल्ली प्रुडंट टीम 10 ओव्हरीत 3 विकेटींच्या बदलाक 109 रन्सूच काढूंक पावली। प्रुडंटा वतीन साईश केरकरान नाबाद 57 रन्स काढले। सचिन सुर्लीकारान 21 रन्सांचे योगदान दिले। पळयात ह्या मॅचीची खिणचित्रां। दुसरी आणि तिसरी मॅच झाली ना। ऑल इंडिया रेडिओ आणि गोमंतक टीम येवन नाशिल्ल्यान तांचे प्रतिस्पर्धी टाइम्स ऑफ इंडिया आणि नवीन पब्लिकेशनाक वॉक ओव्हर मेळ्ळो। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। प्रो कबड्डी लिगाचे धर्तेर गोंयांतय 10 माया सावन कांपालार कबड्डी लीग सर्त जातली। गोवा कबड्डी असोसिएशनान गोवा कबड्डी लीग सर्त दवरल्या। ह्या सर्तींत गोंयच्यो 8 टिमी वांटेकार जातल्यो। गोंयच्या कबड्डी प्लेयरांक ह्या निमतान एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा। आमचे गोंयचे सगळे खेळाडू कबड्डीपटू जे कोण आसा तांकां एक बूस्ट मेळपाक, तांकां एक एक्सपोजर मेळपाक हांगा ह्या कांपाल ग्राउंडार 10 तारखेच्यान गोवा कबड्डी लीग हे चालू जावपाचें आसा। फर्स्ट टायम गोंयांत आमी करता। 8 टिमी तातूंत भाग घेता। प्रत्येक टिमीक 4 प्लेयर भायले आसतले। भायले म्हणजे नॅशनल प्लेयर्स आसतले आनी 8 प्लेयर्स गोंयचे आसतले। पयलेदा म्हाका दिसता 64 प्लेयरांक गोंयच्या एक बरें एक्सपोजर मेळटलें। एक व्हडल्या लेवलाचेर नॅशनल लेवलाचेर एक्सपोजर मेळटलें। कित्याक नॅशनल प्लेयर्स जेन्ना येता तांच्यो टॅक्निक्स, तांच्यो स्किल्स हे आमकां अभ्यास करून आमच्यो स्किल लेवल्स वाडोवपाक भरपूर मदत जातली। ताच्याच बरोबर गोवा कबड्डी लिगाक लागून आमच्या प्लेयरांकय एक प्लॅटफॉर्म मेळटा तांचे खेळाचे जे प्राविण्य आसा ते दाखोवपाक। पद्मावती स्ट्रायकर्स काणकोण, रेड ड्रॅगन्स मडगांव, पणजी डायनॅमिक डिफेंडर्स, मार्सेल बुल शॉकर्स, गोल सिकर्स सत्तरी, कलंगूट फ्लायिंग रेडर्स आणि बोशान म्हापसा वॉरियर्स अश्यो 8 टिमी आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।